I'm very shocked because so many people of the area of Vasco, Marmugao, and nearby people come down to the Baina beach. Such a beautiful long beach we have in Vasco, but the entrance is so bad that even people who are coming down to this bay, we have all the stones and rubbers which are put up here. It's been so difficult for the women, the ladies, the pregnant ladies who come down to the beach, the old ladies who come to have their 4 days bath at the beach, the youngsters, the mothers carrying their babies. They fall. Their husbands have to help them in climbing down. And I'm surprised that there's no entrance, there's no steps also made for people to walk from the entrance from the Baina beach down to the place. I don't understand. Picnickers are coming down here, but nobody has realized that it is such a odd. And I feel we have to do something. See, earlier our beach we had steps here, but now after the beautification there are no steps. So you see this kid coming down, he is having problems. So if he falls, there will be accident. So it is better, we suggest that they put steps like olden times here, so that our local people and old people can get down to the beach very easily and enjoy the sand. कोणूय आपले हातपाय मोडून घेत म्हणून बायणाकारांक भय. ते भायर चवथीकडे खंय दर्यावेळे लोक गणपती विसर्जनाक येता. गणपती घेऊन देवप कशे हो मोठो प्रश्न. Soon after monsoons, we have Ganesh Chaturthi coming up. So even people walk this way down to immerse their idols in the beach. So they don't have a proper passage, and the idols are quite heavy. We don't use the POP idols now. The clay idols are quite heavy. So there should be some access made to the beach. आम्ही मुरगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाक मेळ्ळे. म्युनिसिपालिटीन सगळे प्रमाणे ताका एनओसीज दिल्लेले आसा आनी जसो आमकां प्लान दाखयलेलो आयज हांव इन्स्पेक्शन करपाक येयल्लो आसा त्या प्लाना प्रमाणे कांयच ना जावन तांकां एक स्टेप्स आसलेली ती ट्रेडिशनल स्टेप्स आसलेली ती तेंच्यांनी मेंटेन करपाक जाय आसलेली. आयज तुमी पळयता आसतले थंय ती स्टेप्स हांगा ना. हांगा आमची एक लोकल एक्स चेअरपर्सन क्रिस्तीन ही आपले पयशे घालून ते बारीकशी स्टेप्स आयज करतना म्हाका दिश्टी पडले. हांव खरेंच ताका एप्रिशिएट करता आनी आयज थंय स्टेप जावपाची सारकी गरजेची आसा. ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शन दिला ते हांकां ट्युरिजमाचे कोण डेव्हलपर कोण आहा तांकां आपय आनी हांगा त्या जाग्यार ते स्टेप्स मेंटेन कर म्हणून. हांगा फिशींग जेटी येता, नॉट फिशींग पूण हांगा जेटी येता फॉर फेरी जेटी येता आनी ती जेटीक लागून हांगा फूल मटेरियल हाडून डंप केलेलें आसा. हांगा फ्लोटींग ते हे हाडून जेटीचे ब्लॉक्स हाडून डंप केलेले आसा आनी खंय तरी ताका हांगा उजो लागला आनी उजो लागल्या कारणान तेंच्यांनी कांयच आवाज करूंक ना. हांगा नाफ्ताची पायपलायन आसा, म्हाका सेफ्टी जाय हांगा. वेरेज तेंच्यांनी जी हांगा येता तेजी म्युनिसिपालिटीची एनओसी कांय घेवंक ना. जशें रिसेंटली म्हाका आतां कळोन येयलें की जेटीचे बांदता तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीची एनओसी घेवंक ना. बायणा दर्यावेळेचो डेव्हलपमेंट केल्लो कोणा खातीर हो आतां प्रश्न. दर्यावेळ दिसता बरी, मात यो वच करपाक लोकांक वाट आनी एक्सेस ना. जाल्यार सोबितीकरण कसले कपलाचे. प्रुडंटा खातीर दिशान परब.